नोकरीत कायम करपाची मागणी घेऊन पीडब्ल्यूडीचे 800 कंत्राटी कर्मचारी शुक्रारा मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यार पावले। पीडब्ल्यूडीचे हे 1400 कंत्राटी कर्मचारी फाटली 20 वर्सां 4-5 हजार पगारांचेर आसात। तांकां कायम करपा खातीर सरकारान मागिल्लो वेळ सोंपिल्ल्यान हे कामगार चाळवल्यात। सरकारान ह्या प्रस्नात लक्ष घाला आनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशना उपरांत प्रस्न तडीक लायता म्हणपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान तांकां दिलें। आज ठरल्या प्रमाणे आमी सीएम मेळ्ळे आसा, पण सीएम इतको बिजी आसा की ताका टायम ना। पण ताणें एका उतरान आमकां जे उतर दिलां ते आमचे तेजो विश्वास आसा, पूर्ण विश्वास आसा की तो आमचे 100% काम करून दाखयतलो। आनी भुरग्यांक सगळ्यांक हांव आव्हान करता की तुमी शांतता पाळा, खंयच्याच एका बळी पडूं नाका अशें सीएमाचो हें आसा की ताणें सांगलां आपूण इतको बिजी आसा की तुमचेंच काम चालू आसा आनी असेंब्ली पयलीं ते सगळें काम जातलें किंवा असेंब्ली नंतर, कित्याक ऑलरेडी सगळें जाल्लें आसा, ऑलरेडी ते बिजी आसा आनी त्याच कामान बिजी आसा। जर असेंब्ली नंतर झालें ना जाल्यार जें कितें आमी काम करूंक जाय तें आमी शांतते प्रमाणे करतले। असो वायलन्स कांयच आसचो ना। आमकां परमनंट मागलेलो आसा कितें हो परमनंट इशू आमी आज 10 वर्सां जालीं चलयता कितें, पण आमकां टेम्पररी स्टेटस दिता म्हटलें की आनी अलावन्स दिता, पण आमी तितून जावना। कित्याक हांव स्वता आयज 20 वर्सां जालीं काम करता कितें, पण म्हाका मोबदलो कांय मेळना। तशें बाकीचे भुरगे आसा, आमची जी फॅमिली आमी कशें आमकां म्हयन्याक आमी स्किल्ड वर्कर्स कितें, पण आज जर 20 वर्सां जालीं जाल्यार म्हाजे 3 प्रमोशन जावपाचे ह्या पद्दतीन, पण म्हाका जो पगार मेळटा तो 5000। हितून म्हाजी फॅमिली कशी चलयता त्या प्रमाणे म्हाका अनुभव आसा बाकीच्या भुरग्यांचो। प्रत्येक वेळार ते तुमची कामां आमी करता न्हू, फायली धाडल्या हांगर धाडल्या, बेश्टच फायली धाडप कितें ना, तुमची तिच्या हितून ARDन उरल्या किंवा डिपार्टमेंट ऑफ लॉ डिपार्टमेंटान अशीच आश्वासनां, तुमी पळय फायली धाडप, आमी ती इन्क्वायरी केल्या नंतर फायली मेळटा, पण तेजेर प्रोसेस झिरो आसतालो। पण सरकारान सुद्दां अशें धरचें ना की आमचे कडेन शक्ती ना की आमी अशें आसा कितें, आमी फक्त पोकळ धमक्यो दिता। आमी धमक्यो दिना, पण आमी जर वेळ येत जाल्यार हें आख्खें गोंयचें बंद करूंक शकता, इतकें आमचे कडेन आसा। हय, HSRP नंबर प्लेटींची गाडयांक सक्ती केल्यार नित्याच्यो नंबर प्लेटी करपी उपाशी पडटले अशी भिरांत गोंयच्या नंबर प्लेटवाल्यांच्या संघटनेन उक्तायल्या। सरकार हाचेर बेगोबेग आपली भुमिका स्पश्ट करची म्हणून नंबर प्लेटवाल्यांच्या संघटनेचे वांगडी बिरेस्तारा एका दिसाच्या उपासाक बसतले। सरकारान पर्याय म्हणून आमकां कसलो तरी आधार दिवचो अशी मागणी तांणी केल्या। हा जो हायर सेक्युरिटी नंबर प्लेटींचो तो सांगपाचो म्हटल्यार मेन म्हणजे तो आमी जे गोंयान जे आमी पोट भरता, जे बारीक बारीक धंदे आमचे आहा, जो सरकार म्हणटा सदांच की आपूण गोंयकाराच्या हिता खातीर वावरतलो म्हणून, जो आतां नंबर प्लेटीचो निर्णय घेतलेलो आहा त्यो हायर सेक्युरिटी नंबर प्लेटीचो, तितूनसून आमकां अशें दिसून येता की आमकां सरकार रस्त्यार हाडपाचो आहा, आमकां आमच्या फॅमिलीक उपासमारीचो प्रश्न येवपाचो आहा फुडें। आपली स्पश्ट भुमिका व्यक्त करपाची सरकारान। आमी येता ते बेरेस्तारा दीस 28 तारखेर एका दिसाचे उपोशणाक बसतले, जे हांगा कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स तेच्या फुडल्यान आमी बसतले आनी सरकारान आमकां जो पर्यंत निर्णय दिना आपलो, जो आमच्या फॅमिली खातीर तो आमचें रक्षण करपाक जर आमकां कांय आश्वासन कांय प्रयत्न करिना तो पर्यंत आमी आमचें आंदोलन चालूच दवरतले। दुसरो पर्याय आमचे कडेन ना, आमकां फोन दिलो दुसऱ्या पर्याय आमी करूंक शकतले ते ना, आमी हितूनच कितें तरी करूंक शकतले, आमी करता जालें सगळें। दुसरे धंदे कितें तरी करपाक सरकारान आमकां फुडें काडपाचें की तुमी हो धंदो करा, आमी तुमकां हें दिता, कितें तरी आमकां सांगूंक जाय। लायट आनी उदकाचो प्रस्न तशेंच वेर्णेचो पुराय उद्देगीक वाठार वेर्णा पुलीस स्टेशना सकयल हाडपाची मागणी सगळ्या वेर्णे उद्देगीक वसणुकेंतल्या उद्देजकांनी केल्या। ह्या उद्देजकांची उद्देग मंत्री आनी वीज मंत्र्या बरोबर शुक्रारा बसका जाली। उद्देग मंत्री महादेव नायकान तांच्यो मागण्यो आनी समस्या एक एक करून सोडोवपाचें उतर दिलां। GCCIचो आदलो अध्यक्ष नितीन कुंकळकार म्हणटा, गोंयचो उद्देगीक विकास आडकुपाक कारण आदले दिगंबर कामतीचें सरकार। Water was not there. Water table has gone completely down. Borewell उदक नाशिल्ले. So result कितें? Water tanker stopped. Strike केलो ताणें. 3 दिसान some of my farmers like Markson आशिल्लो, Lupin आशिल्लो, they came, just 7-8 industry. Believe kara sir, 7.2 crore they lost just because water was not available in Verna. Goa has virtually been paralyzed on the industrial front in last 5, 6, 7 years. Virtually paralyzed.
maybe Chief Minister last time did a biggest mistake of keeping industries portfolio with him, and there was no ear to the industries in Goa. And if you recollect, all the association members, I was vocal about this. Even in association, when Chief Minister was there, I directly raised this issue, saying that you have made industries department defunct. अनएम्प्लॉयमेंट पयस जातलो जाल्यार प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन इंडस्ट्री येवपाची अत्यंत गरज आसा आनी ते दृश्टिकोनान म्हजे जे पावल आसा ते सद्याक हांवें घालपाक सुरू केल्ले आसा. सावड्डेचे आमचे प्रपोजल आयिल्ले आसा, सांग्यावयले प्रपोजल आयिल्ले आसा, पैंगीणची काल आमी फायल क्लियर केल्ली आसा 3.5 लाख स्क्वेअर मिटराची. म्हणजे अश्यो ह्यो गजाली ज्यो आसात त्यो आमकां करपाक जाय. इंडस्ट्रीक एक नवें रूप दिवपाक जाय. इंडस्ट्रीचे प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व जावपाक जाय. It is my word to this industry in whatever way, as far as power is concerned, I will take up all the issues personally. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.